It's New Year's Eve, a day when many people look back on the past year and take stock. It's also a day to look forward to a new year and to make resolutions for self-improvement. Are you doing either of those today? Hello, I'm Father James Kubicki, and I recommend doing both of these to reflect on the past year, especially looking at what you're most grateful for, and perhaps also looking at what things you've done that you may be sorry for. It might also be a good idea to put all that behind you by going to the Sacrament of Reconciliation today. You might also look ahead to the coming year. A lot of times folks come up with all sorts of unrealistic resolutions to lose weight or exercise, or sometimes they can even be good spiritual resolutions like going to Mass more often, or reading the Bible for 10 minutes a day, or not gossiping about others. So, may I suggest to you one simple resolution that could be something you're already doing. As the U.S. Director of the Apostleship of Prayer, I encourage people to begin the day by making a daily offering. Every day is a gift of the most precious thing any of us has, time. And it can help us be positive and grateful people if we begin our day recognizing that. And out of gratitude, we make an offering of our day to the one who has given it to us. That's what the Eucharist is, you know. The word Eucharist means thanksgiving, and when we go to Mass, we thank God for the gift of Jesus, who offered himself for our salvation. We thank the Father by uniting ourselves with Jesus, who continually renews his perfect offering of himself for the salvation of the world. Though we may not be able to go to Mass every day, we can still live our day in union with the Eucharist by making that simple daily offering, uniting ourselves and our day with Jesus. I'm sure if you do this, you'll find that a year from now, you've made a resolution that really helped you to improve. तुमकां दिवं आज आमी मिसाच्या बलिदानान केलीत भाशेन मागतले हांव सोंपलेल्या आमची भयणीक आंतोनेता फेर्नांडीस देवान ताका सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरून मागुया. तशेंच मागुया बरे भलायकी खातीर मागूंक लायता लुसियो फेर्नांडीस हे आमचो भाव, ताचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं, देवान ताका आपले कुरपेन बरो म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशें आयचे दिसा हे वर्साचे 2020 वर्साचे निमाणे वरोस आज किरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासुया. देवान आमकां हे वरोस दिलें, देवान आमकां ह्या वर्सान जायत्यो वस्तू शिकयल्यो, जायत्यो वस्तू आमी शिकल्या, जायते पेस पिडा आमचे समाजाचेर आयली, आमची बाबा भयणां जायतीं मरून गेलीं, जायतीं आमची बाबा भयणां ह्या संवसाराक उतरलीं, जायतीं हे पिडेंत आजून झुजूत आसात. तशींच जायतीं आमची बाबा भयणां देवाक केणटात. सगळे ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवाक आमी उबारून तांचे खातीर आमी दिनवासुया आनी आमचे खातीर आमी देवाक दिनवासुया. देवान आमकां हे नवें वरोस दिलें, बरे तरेन आमी हे वरोस सारलें, बरे तरेन आमी हे वरोस झुजलें, बरे तरेन आमी धांवती आमची धांव आसा ती आमी धांवून काडली. आमी देवाक दिनवासतना सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक ह्या समाजान दवरल्यात आनी हे पेस पिडा आमकां ताणें पेस पिडेंतले आमकां राखून सांबाळलें देखून आज ह्या आर्गांच्या मनान हे मिसाचे भेटेन आमी सगळीं देवाक वाखाणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.
सुरविस्पो तुमची सवय आसू सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो बाबा भयणीनो देव जावन आसलो आपल्या सोयबाचो देव आमचे मोदें आयलो देवान आमचे खातीर मनशाचें रूप घेतले आनी मनीस जावन आमचे सारको जियेलो आमचे पासत तो वावुरलो आनी आमचे खातीर तो मेलो वो देव आज पर्यंत आमचे पासत झुजत आसा वो देव आज पर्यंत आमचे पासत वावरीत आसा वो देव आज पर्यंत आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारांत सोडवून हाडूंक दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान आमकां जागयता आमकां हुस्कायता आनी आमचें मन बदलूंक तो वावुरता हे देवाक आमी दिनवासुया कित्याक आमचे मोदें तो आयलो मनीस जालो आमकां ताणें बरें केलें आनी शेकी आमची सोडवण करूंक कुर्सार मरून आपलो प्राण दिवन आमकां सोडवण जोडून घेतली तर देवाक आमी दिनवासतना पयले सुवाते सगळ्या देण्या खातीर आमी दिनवासुया हे वरसभर आमकां राखली सांबाळली देखून ताका आमी आर्गां दिवया मनीस आमी अस्कोताय आमकां आसा असोक्त जावन जायते पावटी देवाचेर आमी गुणगुणल्या मारेकार पेस पिडा आयली तेन्ना कसलें दुयेंस काय म्हणून आमी देवाचेर छीण केला जायते पावटी एकामेकाक बरें उतर दिवचें आमी विसरल्या आमी दुस्मानकाय वाडयल्या आमी खबरो केल्या आमचे चुकीचे बोगसणे वेळार देवा मुखार दवरून एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी तेच देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पदकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत वागून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सुविचाराया सर्वदेवा देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या दुर्वैभव पासत आम्ही तुका वाखाणता सोन्या ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोन्या देवा देवाची शिगे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बाबाच्या वचनाक बसलाय आमचे नाम ऐकून घे त्या पवित्र देवा बाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सोयमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भोक्ती सुरू जाली आनी सोपून नायक पावली तो एकलो सगळ्या मनशा कुडाचो सोडवणदार तो एकलोच मनशाक तुजें देवीक जिवीत दिता ताचे वरवीं आमी समजता तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवून चलयता सासणाच्या सासना आमेन.
भागिवोन जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो, शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्तांव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान माखल्यांत आनी सगळ्या वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सोर्ग सगलो आनंद भोगू, उल्लासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. फळां सोयत पिकाळ जमीन, बुरकुटू आनंद बोरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बोरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. मोनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची, पोरसांची कोच्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयस, सर्वेस्पराक सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाचीं भुरगीं जावचें देणें केलें. सर्वेस्पराक सोयस, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयस, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयस, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयस. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. Zuava pormoni Gesù Cristace, शुभ वर्तमान. ओरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सवे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो, ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विडे आयलोले कांयच ना. ताचे सवें जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजोळटा आनी काळोखांत उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलो. एका मनशाक उजवाडायतो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारांत ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरचेन ताका मानून घेतलो ना.
पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास दिवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतानूय कुडीचे वोंदावणेनूय मनशाचे कुशेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गवाय दिवन जुवावान आड्डून म्हणलें, तो मोशे उपरांत येता खरें, तरी मोशे आदीं आसलो देखून तो मोशेवून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सुपूर्णायेंतलें आमी सगळ्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. सुमूर्त मोजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्या. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा ते एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, ओरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबदूच देव जावन आसलो. आमी जाणाव देव आपूण आपले सोयम सदांच सांबाळून सदांकाल ह्या संवसारान आमचे भुरग्यां खातीर वावरूंक तयार आसलो. देव जावन आसलो. पूण ह्या देवाक मनशाची सोडवण करूंक गरज आसली. भाग्युंत ग्रेगोर निसाचो अशें बरयता, संवसार सगलो काळुकान बुडलोलो. मनशाक उजवाड कितें तें गमन आसलें. संवसार आनी पृथ्वी दोतोरी पाड जावंक पावलेली. हे पृथ्वेक सगले वाटेन सुटका फावो आसलेली. पृथ्वी रोडटाली आपल्याक सुटका दी म्हूण. दोतोरी बोवाड मारताली. मनीस पातकान रेवडलोलो. सगले वाटेन मनशाक गुलामपण दिश्टी पडटाले. असले वेळार देव आपूण मनीस जालो. देव मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत आयलो आनी सगल्यांक सोडवण करूंक ताणें आपल्या एकल्याच पुता वरवीं ह्या संवसारा खातीर वावुरलो आनी कुर्साचें मरण मरून शेकी आमच्या सगल्यांची सोडवण ताणें केली. केदें व्हडलें भाग आमकां. बाबा भयणीनो, जे पृथ्वेक आमी आमची पृथ्वी म्हणटा, जे पृथ्वेक आमी मानान लेखता, जे पृथ्वेक आमी पळयता, ती गुलामपणांत आसली. मनीस सगलो गुलामपणान जियेतालो. मनीस पातकान रेवडो नासतना ह्या मनशाचो आवाज हो सर्वेस्पर देव आयकून घेता आनी किरीत भाशेन आपूण ह्या मनशाच्या खासगी ताच्या आपले सोडवणे खातीर हो देव संवसारांत देवन येता. आनी हाका लागून सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. मोगाड बाबा भयणीनो, 25 तारखेर आमी हो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो ताची जल्माची परब आमी समोरुंबल्या. जेजू क्रिस्त आमचे मदें आयलो. आमकां सगल्यांक ताणें पातकांतली सोडयली आनी सोडवण फावो केली. ह्या आमी बरे तरेन जाणा आसतना ताची पाटलावदारां कशीं संवसारांत आमी जियेता. जेन्ना आमी जियेता तेन्ना बाबा भयणीनो, आज वर्साच्या 2020 वर्साच्या शेवटाक आमी आसा. हांव जाणा 2000 वर्स जेन्ना सुरू जाल्लें, जायती आमची बाबा भयणां गुडेक तेन्ना ल्हान भुरगीं कशीं आसलीं, थोडीं जल्मूकूच नासलीं आसतलीं. असले वेळार म्हणटाले संवसार सोंपतलो, संवसार काबार जातलो, संवसाराचें निसंटण जातलें. बाबा भयणीनो, देवाक ह्या संवसारांत ताणें रचला. देव जावन आसा आमचो उरूम. केन्ना तो सोंपतलो तें देव जाणा म्हूण आमी देवाचेर बाबाट धरूंक गरज. 2020 वर्स आयले आनी अकस्मात आमी ह्या भुंयकार कोविड-19 महामारीक पिडेक सांपडली. आमी सगळीं घरांत रावलीं. आमी सगळीं भियेलीं. आमचे मदें जायतीं बाबा भयणां हे पिडेक सांपडून मरून गेलीं.
आमी एकामेका सोवे जाप करूंक, एकामेका सोवे उलोवंक, एकामेकाक हात दिवंक, एकामेकाक वेंग मारूंक, आमची फुंगसांवां करूंक, आमी एकामेकागेर बॅट करूंक, हें सगलें बंद जालें. दिसलें की संवसार पोत्तून सोंपता. पूण बाबा भयणीनो, देवाची येवजण देव जाणा. देवाचें कार्य देव आमचे वरवीं करून घेता. कित्याक मनीसकुळाचो देव सुरवातेक तान आनी सुरवेक तान मोग करता. जरी तर आमचो देव इतलो मोग करता जाल्यार देव आमकां सगल्या वायटांतली सांबाळटा, राखता आनी मोगान आमकां तो दवरता. आज आमी ह्या वर्साच्या शेवटाक आसात. देवाक आमी आर्गां दिवया, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक हांगासर हे मिसाचे भेटेन तुमी आयल्यात तेन्ना आनी जी कोण आपल्या घरा लागीं आसात ती सगलीं देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक ह्याच देवान आमकां सगल्या वायटांतली राखली. आमकां ताणें आजून जिवीत दवरल्यात, आमकां ताणें आजून बरेपणान सांबाळल्यात, आमकां ताणें आजून हो स्वास जो आमी घेता तो घेवंक ताणें आमकां तांक दिल्या. ह्या देवाक आमी दिनवासतना सगलीं जे आमकां आयलेल्यो अडचण्यो, सगळे जे आमकां आयलेले प्रश्न, सगळे आमच्या जिवितान आयलेलें बरेपण, सगळें जें आमी अणभवलां ताचे खातीर ताका दिनवासुया. इतलेंच न्हय, आमच्या जिवितान जें कितें वायट आयलें, जे कितें प्रश्न आयले, जे कितें आमी आडकोड्यो फुडो करूंक पावलीं, जे कितें आमी ह्या महामारीक लागून अणभवलें ताचे खातीर ताका दिनवासुया. आनी शेवटाक बाबा भयणीनो, आमचे सारकी जी बाबा भयणां कोश्टवतात, आमचे सारकी जी बाबा भयणां फुडाकार करतात, आमचे सारकी बाबा भयणां ज्या पिडेंत आसलेल्या बाबा भयणांची सेवा चाकरी करतात, असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर देवाक दिनवासुया. कित्याक तांचे उद्देशी जायतें बरेपण देव करता. तांचे उद्देशी देव आमकां आजून आपूण ह्या संवसारान आसा म्हूण दाखोड करता. तशेंच देवाक दिनवासतना जी कोण दुसरे पिडेक सांपडलेलीं आसात, जी कोण आजून इलाज मेळूंक ना, जावं ती कॅन्सराची, जावं ती आल्झायमर्साची, जावं ती पार्किन्सनाची, असलीं आमची बाबा भयणां आजून कोश्टवतात आपल्या घरांनी, जांकां कोण ना, जी कोण आजिलांत आसात, जी कोण जावं ऑर्फनेजीन आसात, असल्या बाबा भयणांचो उगडास करून तांचे खातीर आमी मागुया आनी देवाक दिनवासुया. आनी म्हणुया, तूं जावन आसा सोब औरंबाक तान आयलो. तूं जावन आसा जो सुरवंडार ही पृथ्वी जेन्ना पातकांत आसली तिका सोडयली. तूं जावन आसा सुरवंडार जाणें उजवाडाय तो उजवाड आमकां फावो केलो. तूं जावन आसा सुरवंडार जाचे उजवाडा उद्देशी काळोख नोपयत जालो. तूं जावन आसा सुरवंडार आमच्या सगल्यांचो. आमचें जिवीत सायबा तुज्या हातान आमी दवरता आसतना तुका आमी दिनवासताव आनी तुका आमच्या जिविताचें अर्पण करता. आमकां तुवें राखलें देखून तुका आर्गां. आमकां सायबा दुसरें वरोस येताना उदीक तूं दितलोय, उदीक तूं आमकां सांबाळटलोय आनी सगळ्या बरेपणान भरतलोय म्हूण आमकां विस्वास आसा. ह्याच विस्वासी मनान देवाक आमी आर्गां दितना ताचेर विस्वास दिवन उदीक ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. Deva autor, amigata, takami, sabafita, sami, chivitazo, onangele, milorezo, apatuche, utormanta, onganduka, chivitoka. Bapa Sumur, Dilecini, Raja Utar, Adonanu, Spetuni, Jesu Vorbi, Atta Cepor, Amce Bianca, Bapa Tuce, Udormata, Oganduka, Chivivota.
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. आणि तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या मोठी पवित्र सुबेच्या आत्मा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा कुरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपसयताय. ह्या युद्धना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा सूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सूर कार्यानी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा दितान तुजो पूत तोच आतां काळान सोरमोला. देव सैमान तुज्या सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडो नासतलो. आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदे तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोचना आपणा सोवे उबारून नव्यान तिका सुपूर्णायन एकवटावूं साडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुडाक तुज्या सुखाच्या राजान पावो. स्वर्गातांचे सू आयलो देवून देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हशी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले हें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराची रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले हें म्हज्या उगडासा कुराक.
बाबार्थाचो गोड पोरगोटूया. सुमिया जेसू आमी होऊन काढा आणि येणाची केली येता. इथेच रावती तू वैभवान येसू, आमी तुझे मरण पोरगोट्या. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जी चिकुडान रगोस येवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबाबुडीची काकूत कर. किरीत भाशेन सोंपलेली आमची भयण आंतोनिया तिचे खातीर मागता. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आयच्या दिसा जी कोण आपलो वाडदीस समोरमता, जल्माचो दीस समोरमता जावं लोग्नीक वार्षिक वरोस समोरमता तांचे खातीर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदता आनी सूर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सूर वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आमचो दोयार, देव आमचो विस्वाशी, देव आमचो काकलुतसार, ही सगल्यो वस्तू आमकां देव आमच्या जिवितांत फावो करता. आज दिन वासनीच्या मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं दीर घेवन बरोबर हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजी खुशी परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राचून चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी ओस्तो जेजू आमचे सवेंक दोयार काकलुतसार आनी मोवाड जाता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें.
मोगाळाचे येसू मोगलाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तुबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत तुजो हांव मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता घेवंक आशेता ही घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटूच शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खेच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तो तुजे काकलुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळूं दी. हे पुरी ह्या सोत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूची कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आज रात्र जागरणेचें मीस जातलें किरीत भाशेन 11 वरांचेर. पयली सुवातेर आमी देवाक 11 वरांचेर पवित्र ओर करून दिनवासतले. गरज आमी ह्या ओराक जीं कोण नांवां दिल्यात तांणी येवंक. तुमी जायतीं जाणां 11:30 येतात, थोडीं 12 येतात. तुमी तर नांवां दिल्यात जाल्यार उपकार करून वेळार तुमी मिसाक येवचें. 5 मिनट आदीं तुमी येवचें, कित्याक तुमकां भितर घेतले मनीस डिस्टर्ब जातात. मागीर तांकांय ही प्रेयर सर्विसीक अदीक आपलें मन आनी आपलें काळीज देवाक दिनवासूंक तुमी आदार दिवचो, कित्याक तांकांय दिनवासनी दिवंक जाय. म्हणटकूच जीं कोण तुमची सेवा करूंक मुखार आसतात तांकां तुमी सोय करचो आनी बेगीन येवचें 11 वरांचेर. म्हणटकूच टायमार आमी सुरू करुया आनी वेळार आमी सगळें सोंपोवया, कित्याक 9वें वरस येता. हें काळ आमकां उदीक बरें मेळूं म्हूण देवाक आमी किरीत भाशेन दिनवासतल्या, दोनी ह्या आदल्या वर्सा खातीर आनी 9व्या वर्सा खातीर. म्हणटकूच आमी किरीत भाशेन 11 वरांचेर ही रात्र जागरणेच्या किरीत भाशेन त्या ओराक आमी भितर सरुया. मागता सगळीं जीं नांवां दिल्यात तांणी बेगीन येवन आपली बसका भोव करून इगर्जेन जांकां मार्कात केल्ले आसात ती तुमकां जागो दाखयतली, थंय तुमी बसचे. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात दिनवासनीच्या मनान तुमचें जिवीत सारूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.